गोंयच्या मिनाची मर्यादा थारावंक सुप्रीम कोर्टाक 5 वांगड्याची समिती सुचयल्या। सीईसीचे फुडारपणाखाला समिती आसतली। मिनाच्या डंपाचे पावणे विशीं कोर्टान गोंय सरकाराक प्लान दिवंक सांगला। 11 नोव्हेंबराक केस परत सुनावणेक येतली। हे मीन देशी स्टील उद्देगा खातीर वापरचें पडटलें, निर्गत करपाक मेळचें ना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। गोंयांतल्या खण धंद्यांचेर नदर दवरपा खातीर खासा समिती नेमपाचो कोर्टाचो विचार आसा। त्या खातीर अर्जदार आनी सीईसीन नांवां दिवचीं अशी सुचोवणी कोर्टान केल्ली। अर्जदारान ही नांवां सुचयल्यांत। चेअरमॅन सीईसीन सुचयल्लो मनीस डॉक्टर माधव गाडगीळ, डॉक्टर एस.सी. धिमन, डॉक्टर सी.आर. बाबू, बी. विजयन गोंयचो मुख्य सचीव। गोंयांतल्या सगळ्या खणींच्या लिजाची मुजत 21 नोव्हेंबर 2007 सावन सोंपल्या अशें गोवा फावंडेशनाचें म्हणणें आसा। डीम्ड एक्सटेन्शना खाला ह्यो खणी त्या उपरांत चालू आशिल्ल्यो ही गजाल गोवा फावंडेशनान कोर्टाच्या नजरेक हाडल्या। म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्यांतल्यो सगळ्यो खणी बंद करच्यो अशी विनवणी अर्जदारान न्यायालयाक केल्या। अभयारण्या सावन 2 किलोमिटराच्या भितर आशिल्ल्यो सगळ्यो खणी बंद करच्यो अशी मागणी अर्जदारान केल्या। पर्यावरण परिणामाचो खोलायेन अभ्यास करून अहवाल मेळा मेरेन खणी चालू करच्यो न्हय, मीन काडपाचेर आनी निर्गतीचेर नियंत्रण घालचें अशी मागणी अर्जदारान केल्या। ह्या आदीं दिल्ल्यो सगळ्यो लिजी रद्द करून नव्यान लिजी दिवच्यो अशी विनवणी अर्जदारान केल्या। लिजींची पावणी करपाची सुचोवणी केल्या। पर्यावरणाच्या नजरेन संवेदनशील नाशिल्ल्या वाठारांतूच लीज दिवच्यो अश्योय सुचोवण्यो अर्जदारान केल्या। गोंयांत खणी लागसार आशिल्ल्या डम्प्सांची पावणी घालपाची येवजण तयार करून कोर्टाक दिवची असो आदेश ॲडव्होकेट जनरलाक दिला। मुखावेली सुनावणी 11 नोव्हेंबराक जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खापो गुंड मायकल फर्नांडिसाक परत एक फावट पुलिसांनी धरलो। 3 सप्तकां फाटीं मायकल आग्वाद जेलींतल्यान पळून गेल्लो। कळंगुटेचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन बेळगांव वचून मायकलाक धरलो। हे पयलींच कितलेशेच फावट मायकलान जेलींत आसतना फुज्यो काडल्यात। आतां धरलो तोय परत कितले तेंप टिकपाचो सांगू नज। खापो गुन्यांवकार मायकल फर्नांडिसाक परत एक फावट पुलिसांनी धरलो। सुमार 3 सप्तकां फाटीं तो आग्वाद जेलींतल्यान पळून गेल्लो। कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक निलेश राणेन बेळगांव वचून मायकलाक धरलो। मायकलाक पुलीस धरतात आनी तो जेलींतल्यान फुजो काडटा अशें आज मेरेन कितलेशेच फावट जाला। मायकल पळून वचप हे पुलिसांकय आतां नवें न्ही। मायकला खातीर पळून वचप म्हळ्यार व्हडली गजाल न्ही। पुलिसांनी आतां मायकलाक धरला, पूण तो कितले तेंप जेलीन उरतलो तें सांगू नज। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काणकोण करमल घाटांत बिरेस्तारा दनपारा जाल्ल्या अपघातांत लक्ष्मीकांत फळदेसाय हो बाळीचो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। बंगळुरूच्यान गोंयांत येवपी गाडयेन धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो। मोटारसायकलीचें बरेंच लुकसाण जालां। 3 सप्तकां फाटीं हेच सुवातेर जाल्ल्या अपघातांत 2 जाणां गेल्लीं। काणकोणाक करमळ घाटांत ह्या दिसांनी अपघात वाडत चल्ल्यात। बिरेस्तारा जाल्ल्या अपघातांत लक्ष्मीकांत फळदेसाय हो बाळीचो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। फळदेसाय बाळीच्यान काणकोणा वतालो जाल्यार बंगळुरूची गाडी मडगांवां येताली। गंभीर जखमी जाल्ल्या लक्ष्मीकांताचेर मडगांव ऑस्पिसियो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। तो आपणा वेन सारको तुगेलो काणकोण वेन वयतालो, हे भायली कर्नाटका गाडी इतली स्पिडीचेर येयली आनी ताका सामको धक्को दिन सामको उडयलो सामको। आनी हे इतली स्पिडीचेर गाडी चलयता, ह्या वेळेचेर टर्न बी म्हूण पळयनाय आनी सामकी स्पिडीचेर गाडी चलयता। हेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय पुलिसांनी। 25 दिसां फाटीं ह्याच सुवातीचेर अपघात जावन 2 मरण आयिल्ले। करमळ घाटांत जावपी अपघात कमी जावचे म्हण रस्तो सारको करचो अशी मागणी लोक करतात। काणकोणच्यान प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। घेऊ एक वेवसायीक रिसव।